नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाक तुमकां सगळ्याक येवकार. तुमकां प्रश्न पडटलो की आज राऊंड टेबल कित्याक. राऊंड टेबल हरशीं आमी बुधवारा करतात, पण एकाच कारणां खातीर, कारण असेंब्ली पयरूच सोंपल्या आनी असेंब्ली भितर हे 4 दीस कितें जालें, हिरोज कोण, हिट कोण, फ्लॉप कोण, टॉप कोण, डावन कोण, ह्या सगळ्या गजालींचेर चर्चा करप गरजेची. 4च दिसाची सेशन हांव मान्य करता. 4 दिसाच्या सेशना भितर एक क्रिकेटीची टेस्ट मॅच सुद्दां 5 दीस आसता. हांगा आमी 4 दीस खेळटात. सो ह्या 4 दिसाचो जे तुगेलें हें सेशन आशिल्लें तातूंत भितर नेमकी तुगेली सेंच्युरी कोणी मारली आनी गड्ड्यार कोण आउट जालो हाजें विश्लेशण आमी करतात. कारण खुबशे जाण ह्या पयली फावट एका नव्या भुमिके भितर ह्या अधिवेशनाक आयले, कांय जाण आयलेच नात. सो कितें हाजे फाटलें राजकारण, जे विशय आयले, जे प्रश्न आयले, ज्या मुद्द्यांचेर भाशणां जालीं ताचे फाटल्यान अभ्यास आशिल्लो काय कितें, राजकारण कितलें आशिल्लें, राज्यकारण कितलें आशिल्लें, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी उलयतले. 3 मानेस आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात म्हजे बरोबर प्रुडंटाचेच आमचे असिस्टंट एडिटर लौकीक शिलकर. लौकीक, वेलकम. जे फाटले 4 दीस रात असेंब्लीक आशिल्ले, तांची प्रोसिडींग्स कवर करताले. दुसरे आसात म्हणजे गोवन वार्ताचे आमचे एडिटर पांडुरंग गांवकर आनी तिसरे आसात द गोवन एवरीडेचे एडिटर जोयल अफान्सो. ऑल 3 ऑफ यू वेलकम. पांडुरंग, सुरवात तुजे कडच्यान करता की टेस्ट मॅच सुद्दां 5 दिसाची आसता. सो सुरवात आमी ताजे वयल्यान करया. हे जे 4 दिसाचें सेशन जें आसा तें कशें लागलें तुका? म्हळ्यार तूं भितर थाली अशी आशिल्ली, सगळे पदार्थ आशिल्ले आनी एक बरें तुगेलें नुस्तें फ्राय, बरें एक हुमण, शीत अशें आशिल्लें, काय एक चायनीज डीश कशें लागलें की एक फ्रायड रायस आनी एक सायडीन कितें तरी चिकन मंचुरियन, गोबी मंचुरियन? प्रमोद, सुरवातेक राज्यपालांचें अभिभाशण आनी निमाणेचे जे म्हादयचो प्रस्ताव जो आशिल्लो, हे दोनूय सुरवात आनी निमाणे हेचे 2 विशय, एकूच विशय घेवन 2 विशयाचेर जे एसंब्लीन जाले. म्हाका दिसता सगळ्यांत कमी काळांतली 4 दिसांतल्यान सगळ्यांत बेस्ट सेशन जें आमी पळयलां पळय तें म्हाका दिसता हें. लौकीक तेजेर उलयता, लौकीक ते आशिल्लो विटनेस आनी आपण आमी तें पळयलां. कारण आमकां तुजे डिबेटींग उलोवपाक खातीर सगळें पळोवचें पडटलें तें. जाल्यार बेस्ट सेशन ह्या त्याच्यावर बी तुमचेर केल्ल्या भशेन बेस्ट सेशन ह्या 4 दिसांतलें. आनी मेन कितें जाणा प्रमोद, ऑपोजिशनांत फक्त 7 लोक आसा, तांच्या भितर युनिटी ना. तेंची युनिटी फर्स्ट डेच कॉलेप्स जाली. म्हणजे तेंचे एकमेकाचें तोंड पळोवपाक ते येनाशिल्ले. म्हणजे RJPन वेगळे आपले केले, आम आदमी पार्टी थंड आशिल्ले, युरी, विजय. पूण ह्या 7 जाणांनी स्लो 4 दीस जे केला गव्हर्मेंटाक, म्हणजे सरकारा कडेन 33 संख्याबळ आसा, 33 आमदार हेजे कडेन आसा, तरी सुद्दां जेन्ना ऑपोजिशनांतले लोक उलयताले, युरी आसो किंवा विजय आसो, ह्या सत्ताधारी पार्टींतलो, रुलींग पार्टींतलो कोणूच मनीस तांकां कावंटर करनाशिल्लो. आनी कावंटर करपाक उठलो सुद्दां न्ही जाल्यार तो ऑपोजिशन जे आसात लिडर, विजय किंवा युरी किंवा विरेश, हांच्या मुखार ते फिके पडटले, म्हणजे मातशे तेजे कमी पडटले. हे असो म्हाजो अनुभव ह्या हितूंतलो सेशनांतलो. सो हांवें 4 दिसाचें सेशन जें आसा तें अशें म्हूण डिस्क्रायब करीन की म्हाज्या हितूंतले कमी काळान जावपी, आमी दीर्घ काळाची पयली 15 दिसाची 20 दिसाची सेशनां पळयल्ली आसा, कमी काळान बेस्ट सेशन जर जालां आसत जाल्यार हे येवनचे. आनी हाजी खातीर म्हणटा बुनियाद आशिल्ली म्हादयची बुनियाद आशिल्ली. आनी ऑपोजिशनान हे फावटी मातशी ग्रीप घेवपाक लागला. ते स्टडी करून येतात, RTI डॉक्युमेंट घेवन येतात, खोलायेन अभ्यास करतात, वयल्यावर काय ना. मदीं ठमणे मारत एकामेकाक चालू आशिल्लें कितें तरी अशी काडी करपाचें. तरी सुद्दां हांव म्हणन की ऑपोजिशनाचो परफॉर्मन्स बेस्ट आशिल्लो 4 दिसांत. रुलिंगाच्या परफॉर्मन्साचेर येवया. लौकीक, तुजो अनुभव कितें? इतली सेशनां आमी पळयतात. सो एक्चुअल हावसा भितर आनी तूं तांचे बरोबर हावसाच्या भायरूय आशिल्लो, अशें न्ही की फक्त हावसा भितर आशिल्लो. सो हावसा भितरलो मूड आनी हावसाच्या भायलो मूड हाचे मदीं कितें फरक जाणवलो की भितर एकमेकाचेर तुटून पडप आनी भायर येवन एकमेकाच्या गळ्या पडप, असलें बी कितें पयलें? पयलां हांव डिटेलान उलोवचो ना, पूण एसेंब्लीतली एक गजाल सांगतात. एसेंब्ली 40 जाणांची भितर चलताली, तशी जर्नलिस्टांची एक आतां नवी एसेंब्ली, मातशी मिनी एसेंब्लीच्या भायर जंय गाडी आमदार ड्रॉप घेता आनी भितर येता, ते आमची एक मिनी एसेंब्ली तयार जाल्या. सो डे 1 पासून लास्ट डे पर्यंत, डे 1 येता ते आनी लास्ट डे वयता, हेजे मदीं जितले फावटी लिडर्स थंय मेळटा, MLAs थंय मेळटा, तांकां क्वेश्चनींग जाता, तेंच्यांनी भितर मांडलेल्या मुद्द्याचेर भायर तांकां परत क्वेश्चनींग जाता. अशें एक भायर एक मिनी एसेंब्ली म्हणपाक जाता जर्नलिस्टांनी उबी केल्ल्या सगळ्या मुद्द्यांचेर. भितर मांडपाचे आशिल्ले मुद्दे पयलीं थंय डिस्कस जाताले. सो भायलें वातावरण अशें आसलें. भितर पांडुरंगान म्हटलें तशें खूब दिसांनी
कमी दिसांची पण बरी असेंब्ली पळोवपाक मेळ्ळी. ओपोजिशनान फक्त 7 आमदार आहा, तितून त्या 7 आमदारा भितर एक विजय एकटो जो 3 फावटी आमदार जालो, बाकीचे 6 जाण आहा ते फर्स्ट टायम आणि तितलो पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स सगळ्यांकूच. लीडर ऑफ ओपोजिशन फर्स्ट टायम MLA. हय आणि यंगेस्ट असो. सो ते पयल्या तेंच्यानी जे पद्दतीन हँडल केली असेंब्ली, 33 जाणांच्या सरकाराक तेंच्यानी जे भशेन कावंटर केला ते पळोवपा सारकें. विशय हरशीं कितें जातालें, खुबशे फावटी फाटल्या असेंब्लीक पळयताले आमी, खंयचो एक मुद्दो घेवप, बोळा घालप, क्वेश्चनावर सस्पेंड जाले, ते सगळे ओपोजिशन सगळे भायर वयताले, रुलींग आपले कितें क्वेश्चन आहा ते मांडटाले, अशें खुबशे फावट जाताले. गव्हर्नर एड्रेस जालो ते दीस तेंच्यांनी आपलो जो कितें मुद्दो मांडपाचो आनी कसो प्रोटेस्ट करपाचो आनी तेजे मायलेज घेवपाची, आनी सांजची तेंची मिटींग आसली सकाळी, ती तेंच्यांनी केली. मागीरच्या 3 दिसाचे क्वेश्चन आवर आसले ते खंयच तेंच्यांनी ओपोजिशनान डिस्टर्ब जावपाक दिना. सिस्टमॅटीक आपले प्रश्न खंयचे वयर आहा ते कसो तेजो फायदो घेवप हें पळोवपाक मेळ्ळें. तेजे उपरांत भितर डिबेट सुद्दां जाले, पण तितून अशें बिटरनेस अशी ना, खुबशीं फकाणां जालीं, कोणाक कोण भावजी म्हणपाक लागलो. तितून कितलेशेच विजय आनी विजयान जर असेंब्लीचो इतलो फायदो घेतला की तेजे चडशे मुद्दे आसले तो ओपोजिशना भितर तो पिकलेलो असो, म्हणजे सामको सिजन्ड हो लिडर, सो तेणी तो फायदो घेतला. ताका असेंब्लीनूय तितलो सपोर्ट दिलो, म्हणजे स्पिकरानूय ताका इतली ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणपाक जाता. कित्याक आमकां विजयाचे पोस्टर येताले, आपूण 7 उबो रावतलो आपलें भाशण करपाक, आपले मुद्दे मांडपाक, इतलो टायम सेट करून आमी पळयताले वयर लिस्टाचेर की विजय 3 आमदार जाले उपरांत उलोवपाचो आहा, तेजो तो टायम सेट आहा, त्या टायमार तो उबो रावताले, ते आहा ते थंयच उरलीं नांवां, तो वयर येताले. इतले बरे तेणी मॅनेज केला, फ्लोर मॅनेजमेंट जाताली बरें आहा. दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट की फ्लोर मॅनेजमेंट जाताली, इन्क्लुडींग की तुगेलो मेन ओपोजिशन फेसीस केन्ना उलयतले, खंयच्या टायमार उलयतले, बिकॉज आय नो दीस, कारण आमी असेंब्ली लायव्ह दाखयतात. So everybody wants to speak post maybe 6 PM because your prime time begins after that. People are more or less home. TV switch on करतात आणि 7च्या उपरांत तर म्हाका दिसता शर्यतच लागता की कोणाक उलोवपाक जाय ते. सो दॅट 7 PM इज क्वायट चान्स पडटालो उलोवपाक. तो इतलो फ्लोन वयतालो की 10च्या वयर एक्सपंज नोटिसीस मारलेल्या प्रेस रूमान भायर, आनी चडशे विजयाचे तो उलोवन वयतालो आनी एक्सपंज करा म्हणटालो तो, पण उलोवन गेलो तो लायव. तेणी कोणाक मिठाक मारलो, तेणी कोणाक शेण खाल्लें म्हटलें, मागीर पयलीं उलोवन गेलो, मागीर तो एक्सपोज करा, आपण उलोवन गेलो, जाली चूक आपली, एक्सपोज करा. 10 नोटिसीस इन प्रेस रूम विच से मोर दॅन 10 नोटिसीस विजयाच्या. व्हेरी इंटरेस्टिंग. जॉन, what is your impression of this assembly? Now, yes, I said that even test match is a 5-day affair. This was a 4-day affair, but both our experts are saying that these 4 days were quite gripping. I have a slightly different view. I know Lokik was there in the assembly, but to the assembly sessions which I have watched, for the last many years, I think this was one of the calmest, well coordinated. No, without bitterness and all. Without bitterness. Now, what happens is every time you have this short session, एक बोर्ड पडटा की government is running away from scrutiny, government is trying to cut it short so that he doesn't face the wrath of the opposition अशें म्हणून आसता. हे पाटीक पळोवपाक गेल्यार तुका the opposition fire which was there, grilling the government, pulling it down, asking questions, forcing it to reply, तो जावकूच ना. विजय एकट्यान खूब केलें. I mean, he जावं ते पावर स्कॅम आनी जॉब रिक्रुटमेंट आनी कॅश फॉर स्कॅम आनी ऑल खूब काडले तेणें. पूण तितून भितर वी हॅड अ व्हेरी रॉ कायंड ऑफ ऑपोजिशन वी जस्ट स्टार्टेड. सो बेजिकली तांकां टायम लागतलोच. ते बरें जातलें. आय मीन, सी युरी इज गॉट फॅन्टॅस्टीक लिडर. आमचो विरेश आसा, मागीर वेंजी आसा, आनी कालोस आसा. सो व्हेरी गुड लिडर्स. बट एज एन ऑपोजिशन this time they just failed to put the government on the mat on issues which the government thought that they would be questioned. They managed to go home scot free. Is it because of brute majority that the government enjoys in the house example, also? I'll tell you one case. Now at the job schemacher teni odlo issue kadlo ani Vijay has put so many things in the domain. Sorry, very clear and कॅटेगोरिकल क्वेश्चन्स वर आस्क्ड. एकूच डिमांड आशिल्लो तेजो की हावस कमिटी काडची म्हणून. हावस कमिटी बसोवची, इन्वेस्टिगेट करचें आनी कितें करचें. कांय जावंक ना. फायनली तो खुश जालो. लायक एट द एंड इट जस्ट फेल फ्लॅट. सो you're saying it ended in a
इनकन्क्लुसिव्ह रेटोरिक. तशेंच तूं पळय मुद्दम हें काडून पळय इश्यूज काडून पळय ओपोजिशनाक एक देखून विक्ट्री अशी मेळूंक ना. आनी वेरेवर देर वॉज कायंड ऑफ टायट सिट्युएशन एंड ऑल लायक मोविन गुदिना कितें केलें पोल्युटींग इंडस्ट्रीजाचेर कितें म्हणलें तेणें तूं आपणाक दी आपण स्टडी करता नेक्स्ट टायम तुका येता म्हणून एक्सेप्ट केलें. सो कन्सेन्सस जालें थिंगा भितर कन्सेन्शुअल कायंड ऑफ अ डिबेट जालो. पूण दॅट फायर पॉवर द कायंड ऑफ एन ऑपोजिशन विच यू सीन लायक विजय सरदेसाई. यू आर सेइंग दॅट wherever government wanted to stand its ground, they were successful in holding their ground. Like for example, I said in the opposition, a battery of opposition like Vijay Sardesai, Rohan Kaundiya, Digambar Kamath, Reginald, that was a time where they were really pushing it very hard, making it very difficult for the government to stand by. So ते पैसे आणि आता तो पैसे आल्यावर it was just like a very. Are you saying that they embarrassed the government but couldn't snatch a victory out of it? Could not sustain that and snatch a victory out of it. Snatch a victory out of it. Very interesting. Pandren? प्रमोद कशा म्हणजे तुझ्या कडेन ऑपोजिशनान एक 10-15 लोक जर आसता न्ही जाल्यार तो एक बोवाळ करूं येता आनी प्रेशर हाडूं येता कितें करूं येता. हांगा कशें आहा तुज्या कडेन आसात 7 भितरलो 1-2 जाग्यार ना जाल्यार तूं उरले जर जे सभाघरान लोक आसतात ऑपोजिशनांतले तांचे कडेन ते आवाज करून कितें करतले. तूं स्टार्टिंगच्यान लास्ट 4 days जाय मेरेन तूं जर पळयलो जाल्यार हाऊस कमिटी करा सो विरेश बोरकरा पासून सगळो युरी म्हण किंवा विजय म्हण सगळे डिमांड करत आशिल्ले. पूण ती जावंक शकना कारण 7 जण आहा ते आनी हांगा 33 लोक आसा. लास्टाक एकच हाऊस कमिटी जाली गव्हर्नमेंट रेझोल्युशन. ती कशी जाली जाल्यार निलेश काब्राल ती तेन्नाच क्लियर आशिल्लें जेन्ना निलेश काब्रालान भाशण केलें आनी तेणें सांगलें की सरकारान हाऊस कमिटी करपाची गरज आसा तेन्ना ते इंडिकेशन सरकार आपल्याच आमदारांक सांगून आपलोच ठराव हाडून आपल्याच आमदारांक सांगून आता हाऊस कमिटी करतलो हे क्लियर जालें. सो ऑपोजिशनाची डिमांड घेवप हितून प्रश्नूच येना कारण ते आसात बाबडे 7 तरी सुद्दां तांच्यांनी जे तरेन हे प्रश्न मांडलेले आसा पळय ते विक्ट्री आमी कसली विक्ट्री तांकां मेळटली कांयच मेळूंक शकना. गव्हर्नमेंटाक एम्बरेस केलें इतकी म्हणजे जेन्ना हांव हजर म्हटलें जेन्ना तो सीएमाचेर ते चडाई मारताले किंवा टमणे मारताले किंवा कितें एक डायलॉग मारताले तेन्ना रुलींग पार्टी नाशिल्लो एकूय आमदार तो प्रोटेक्ट करूंक पावनाशिल्लो डिफेंड करनाशिल्लो. सीएमाच्या मत्तीक कोण वचनाशिल्लो गेलो जाल्यार तुवें पळयला आमी आमचो रुडॉल्फ फाटल्यान बसून तो कितें तरी उलयलो आनी भरलो. सो ती इम्पॅक्ट जाय ताजो. आनी ते जे लोक हे सायडीन आसा कोण निलेश काब्राल बी आसा माविन गुदीन आसा गोविंद गावडे आसा पूण हे लोक उलयनात. हे उलयनात म्हळ्यार आतां कितें हो एक मोठो प्रश्न पडला की हे लोक कित्याक उलयनात. हाऊस कमिटीचो विशय काडलो म्हणून हेजो मातयेच्या वेळार सरकारान ते प्रायवेट म्हणजे MLAन घातलेलें रेझोल्युशन वोटींग घेवन गव्हर्मेंट कन्वर्ट केलें. एकटोच हाऊस कमिटीचे उलयलो तो निलेश काब्राल ते गव्हर्मेंटाचो प्लॅन आसतलो. जर विरेश आशिल्लो हावजान जाल्यार विरेश तो डिमांड घालपाचो कारण जेन्ना MLA मिटींग घेतलेली तेन्ना रिटर्न रिक्वेस्ट हाऊस कमिटी करा म्हणून विरेशा कडल्यान जे आर्टिकल गेल्ली आहा. सो तो जर उलोवपाक आशिल्लो जाल्यार तो मुद्दो ऑपोजिशना कडल्यानूय येवपाचो तो डिमांड पयलीं येवपाचो आनी विरेश फर्स्ट उलोवपाक उबो रावलो मातयेच्या हेजेर तेजे जे मातशें थंय वाद जालो ते वादाच्या बळान तो हावजाच्या भायर पावलो. सो डिमांड हो पयलीं ऑपोजिशना कडल्यान येवपाचो गव्हर्मेंटाचें जर रेझोल्युशन जालें आनी तेंचें जर डिसिजन जाल्लें आसलें जाल्यार तें जालें ना. सो क्रेडीट गव्हर्मेंटाक गेलें. सीएमाचो परफॉर्मन्स लौकीक हाव डू यू जज कारण तुवें बरें म्हळें की अशें न्ही की ऑपोजिशनच एकटे आशिल्ले खूब फावटी सीएमय सारको वन मॅन आर्मी कसो वॉज सीन टेकिंग ऑन द ऑपोजिशन आनी सीएमाच्या फाटल्यान खूब जाण बसल्यात पण ते उठनात अशी परिस्थिती पयली. निलेश बाबडो आपूण एक संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून मदीं प्रयत्न करतालो. तुका हावसा भितर कारण आमी लौकीक टीव्हीचेर पळयलें तुका अशें आशिल्लें की टीव्हीचे कॅमेरा जे दाखोवपाक शकनात ते तुज्या दोळ्यांक दिसताले. तुकाय हेंच दिसलें की प्रत्येक खेपेक जेन्ना अटॅक जाता तेन्ना सीएम स्वता उबो रावन तो फेस करतालो काय बाकीचे मातशे येताले फाटल्यान मदत करपाक. ओके हांवें थंय हावजान रावन पळयलां म्हणून सांगता की जशें पयलीं मुद्दो येयलो तितलो प्रेशर पडलो ना ऑपोजिशनाचो की खंयचो आपलो डिमांड मान्य करून घेवपाक. तसो जातालो एक्चुअली टीव्हीचेर दिसतना कशें दिसता एक तर स्पिकराक मेन कॅमेरा आसता जाल्यार सीएमाक मेन कॅमेरा आसता आनी जेन्ना ते डिमांड करता तेंचो मायक चालू आसता ना 7 जाण ऑपोजिशन ते जेन्ना डिमांड करता तेंचो आवाज तितलो येना टीव्हीचेर पळयतल्याक ते कळना पण ते लास्ट पॉयंट पर्यंत डिमांड करताले हाऊस कमिटी बोळा घालताले ते
पण लोकांपर्यंत पावो नासलो एक ऑपोजिशन हेजो. आनी दुसरे सीएमाचो सीएमान हितून जशें ऑपोजिशनान आपले हितून बरें परफॉर्म केला, सीएमान आपले मुद्दे आहा ते आपणीच हँडल केला. तेजी कितली टिका जाली थंडपणान आयकून घेतल्या तेणी, उलोवना. म्हादयचे हेजेर तेजेर विजयानू खुबशे आरोप केले. तो पयलीं बसोन रावलो, मागीर ते कावंटरू केले. पण एक गजाल पयली तेजी बरे तरेन हँडल केला आपले जे आरोप जाल्ले. आनी खंयच्याच म्हणजे माविनाचो विशय येयलो तेन्ना मदीं सीएम पडना. बाकीचे मदीं तेंचे वाजले विजयाचे हेजे स्टॅम्प एक्टाचेर, स्टॅम्प ड्युटी एक्टाचेर भावोजी म्हणून टॉन्ट मारले, मातशें वातावरण गरम जालें. म्हणजे एकामेकाचे मदीं कोण पडना, प्रत्येकाक परफॉर्म करपाक दिला. म्हणजे जेन्ना दुसऱ्याचो विशय आसा तेन्ना दुसरो एकट्याचो चलता आनी दुसरो मंत्री मदीं पडना. आनी सीएमान आपली बाजू बरे तरेन मांडले आनी कोण थंय ताका असो सपोर्ट करपाक येवना. पण एकूच म्हादयच्या विशयाचे विरेश जेन्ना एक मुद्दो घेवन येयलो तेन्ना सगळे उबे रावले. ते आमकां लास्ट पळोवपाक मेळ्ळें. कितें म्हटलें सुप्रीम कोर्टान जेन्ना मॅटर आमी हांगासर कशें डिस्कशन घेता, एक रॉंग स्टेटमेंट येयलो तेजे कडेन, तेजी बाजू तेन्ना सगळे उबे रावले आनी तेजे ते तुटोन पडले विरेश. ते बोळान सगळो मातसो बोळा जालो. तर सगळ्यांनी आपले आपूण डिफायन केला. यू फील दॅट सीएम वॉज लेफ्ट अलोन एंड वेदर ही सक्सेसफुली डिफेंडेड हिज गव्हर्नमेंट? CM was a lone man standing actually to fighting it out, because तेजे भितर आनी BJP भितर भरपूर हें जाल्लो. दे वर कॉन्स्टंटली टेकिंग जायब्स एट वन अनदर. आनी एक एंटरटेनमेंटूय कसो जालो, खूब जाणांक असो जो पळयताले. आनी सिरियस विजय वर्सीस प्रमोद साम अशें जावंक ना की तो ही वॉज जस्ट गिवींग इन meekly. He was just standing up. Like I'll tell you two instances I'll tell you. एक पावटी निलेश कब्राल तेजे फाटल्यानूच बसून आशिल्लो आनी ही वॉज टेलिंग हिम समथींग. तेन्ना विजय उलयतालो. विजय म्हणपाक लागलो, सीएम सर तुका ट्युशनाची गरज पडटा कितें जाता निलेश कब्रालाची. सो तेन्ना सीएम उठलो आनी म्हणपाक लागलो आपणाक ट्युशनाची कोणाचीच गरज ना, युरीक पडटली तुजी गरज म्हण ट्युशनाची, आनी ह्या दिसांनी तूं दिवंक लागला म्हण ट्युशन. सो यू नो दॅट बिकेम सडनली लायक दीस. हे ते भावाजीचेर देखून हें जालें. मागीर अशी 2-3 गजाली खूब हें जाली. लास्टाक म्हादयचे आसतना तेन्ना देखून एक मोठी हें जाली तेंचे भितर, विजयाचे आनी हेजे भितर. तो म्हणपाक लागलो तूं आपण तूं वचून थिंगा स्पीच कर म्हणपाक स्टेटमेंट कर म्हणपाक लागलो. आनी मागीर नाल्यार आपण म्हणलो तूं थिंगा स्पीच करता बीजेपी नेता म्हणपाक लागलो. मागीर सीएमान ताका सांगलें कितें, आपण थिंगा गेलो आनी स्पीच केली आनी तूं हांगा येयलो जाल्यार म्हादयचो इश्यू सॉल्व जावचो ना म्हणून, असो सॉल्व जावचो ना म्हणून. तो रिप्लाय मातशी एक सीएमा मदीं ती आतां लिडरशीप तेजी ग्रो जाता तेजे एक एक्झाम्पल दिवपाक कितले आरोप केले तेजेर. पयलीं सांगलें तूं रिजायन जा, मागीर आमी फॉलो करता, तूं थंय वचून स्टेटमेंट कर जाल्यार आपूण येता. अशें कितलेशे प्रेशर हाडपाचें तेंचे भाशणां करतना केलें तेणी. पण तेणी मागीर जेन्ना आपूण रिप्लाय करता थंडपणान सांगलें, विजय आयज तुका कितले आरोप पॉलिटिकल स्टेटमेंट करपाक जाय, सगळे पॉलिटिकल स्टेटमेंट आयज कर, आपुणूय कितले करपाक जाय ते आयजूच करता. पण पॉलिटिकल स्टेटमेंट म्हादयचेर आयज आमी सोंपया हांगासर. फाल्यांच्यान पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना खरें म्हादयचें उलय आयज हांगासर हो फ्लोर एकामेकाची मारपाक, एकामेकाचे स्टेटमेंट मारपाक हें करुया, यूज करुया. आनी फाल्यांच्यान अशें आनी करप ना. म्हणजे इतले एक मॅच्युअर स्टेटमेंट करून थंयच्यान ते कमी स्मार्ट पॉलिटिकल टॅक्टीक ऑल्सो. एक हेजे हांव एग्री जातलो लॉजिकाचे की सीएम आपले संयम हें करिना, ढळपाक की म्हणजे विजय ताका पयल्या दिसाच्यान फाटले 4 दीस कितें ना कितें पर्सनल अटॅक करता, म्हणजे सामको कितें काडटा कितें ताका कितें तेजे प्रॉपर्टी वयल्यान कितें म्हणल्यार आनी कोणाचो तरी भावाची काडटालो तो. पूण सीएम कसो आला तो जो म्हणटा पळय ती एक तेजी ही स्पेशलिटी सीएमाची तेजे कितलेंय कर म्हणटा तो, आपण आपलें काम करतलो हे तो तेणेन दाखोवन दिलें. अदरवायज सीएम जे तरेन पर्सनल अटॅक जाल्ले आनी कोणूय जर मिनिस्टर आशिल्ले हितून म्हणजे रुलींग पार्टीन थोडे आमचे मिनिस्टर आहात ते धुडकून अशें उठ्ठले आशिल्ले, फुर्र जाता सीएमान तें करूंक ना. एक गजाल एक फूल मार्क्स टू विजय फॉर बीइंग very very aggressive, vociferous, studious and critical legislator to take on the ruling dispensation, and full marks to CM. कारण हे सगळे चलतना एज अ लीडर ऑफ द हाऊस आणि खंयच तुगेलो आपलो संयम ढळपाक दिलो ना. आय डोंट थिंक एटलीस्ट मे बी वन्स जेन्ना विजयान खंय तरी एक स्टेटमेंट केलें जेन्ना सीएम उबो रावलो आनी सीएमान सांगलें की एक्सपंज कर म्हणून, जेन्ना आय थिंक तो शेण खावपाचोच आसतलो प्रश्न. तो शेण खावपाचोच प्रश्न. वेन हांवें सीएमाचो आवाज मातसो वाडिल्लो म्हाका जाणवलो आनी एक स्लायट इरिटेशन दिसलें. बट एक्सेप्ट दॅट वन इन्सिडंट
I don't think CM lost his cool at all. And at the same time, Vijay's determination and consistency to ensure that somehow CM loses his cool. But, I think that was also quite consistent. but तेचेर विजयाचेर खूब एक responsibility आशिल्ली about him, because he was the only senior guy who could really take this small opposition forward. No expectation खूब आशिल्ले, and people who were watching also were having an expectation. But what about Yuri Alema? Because this was Yuri's first session as leader of opposition. Yeah. Yuri and Bhaya, it's an odd place to be in right now in Congress, but he's there. But आणि Yuri has done his homework. He's done his study. एक तो fire घेवपाक तुका as an opposition leader, it will take some time. No, one is fire, and second thing I believe that you gain certain authority with time and experience. That will definitely take some time. You know, I mean, having said that, at the stage that he is, the way he is performing is commendable. Yeah. Madam, Yuri's performance? युरी आम्ही म्हटलं युरी, विजय, विरेश आणि वेंजी आमचा मातसो एक फावटी म्हाका हें दिसना तो दोतोर कार्लोस हेचो त्याचो परफॉर्मन्स म्हाका एक फावटी इतले जावं मे बी 4 दिसा सेशन आशिल्ले चड टायम मेळून नासतलो अशें आसूं येता पूण युरी जो आसा न्ही तो बरो लिडर म्हणून फुडें येतलो खबर ना 2027 कितें येतलें तें तो जिखतलो हे सगळे फुडले गजाली पूण बरो आमदार बरो ऑपोजिशन लिडर म्हणून युरी फुडें येतलो कसलो डावट ना तो परफेक्ट हे येतून आसा म्हणजे मिस्टेक करिना तो बरो अभ्यास करून उलयता I think the most surprising part of Yuri's 4-day performance was Swami Tini Jagacha Ai Vina Bhikari. Marathi poem. So Yuri saying that poem, and that poem brings me to the Madai debate. त्याच्या फॅमिलीन त्या चर्चीला आलेमासून असताना तो मराठीत येरे येरे पावसाच्या But that brings me to this Madai debate, the main Madai debate which became the highlight. कारण म्हाका दिसता बाकीच्या दिसाक रिप्लाय जाले मिनिस्टरांचे 1-2 दीस जाले चड दीस न्ही बट मोर दॅन दोज रिप्लाय अशी ओवरवेल्मिंगली हायलायट करपा सारकी तातूंत भितर कांय जालें ना क्वेश्चनावरा भितर खुबश्यो गजाली आशिल्ल्यो ज्यो ह्या खेपेक आयल्यो मुखार मोर दॅन द डिबेट्स आफ्टरवर्ड्स आनी रिप्लाय एंड देन केम द म्हादय डिबेट सो लौकीक लेट मी स्टार्ट विथ यू ऑन दीस डिफिकल्ट क्वेश्चन कळ्ळें तुका सो वॉट आर द टॉप 3 म्हादय स्पीचीस ऑफ येस्टरडे एंड वाय टॉप 3 काडपाक म्हणजे सगळ्यांनी आपले आपले बरें हे केला तूं राजकारणी कसो उलोवपाक लागनाका पण तितून आमी काल्लोसाचे आतां उलयताले काल्लोस चड उलयतना दिसना पण काल्लोस म्हादयचे उलयतना ते तेजी ऑथॉरिटी पयले आमी तेणी लिगल हेजेर आपले पयलींचे डिबेट्स पयलीं आपणे कितें सजेस्ट केल्ले जेन्ना आपूण जस्ट एडवोकेट आसलो ते आमकां पळोवपाक मेळटा काल्लोस सुदिनान आपले वटेच्यान आपले मुद्दे मांडले बरे तरेन विजय उलयलो म्हण इवन गोविंदाचें भाशण ह्या टायमा म्हणजे आयकुपा सारकें आसलें टॉप 3 म्हणा बट अशे सगळेच आपल्या वटेन एक पॉयंट इन युअर ओपिनियन व्हेरी डिफिकल्ट सांगपाक म्हणून प्रश्न विचारले पण सगळ्यांचे ते जालेले विजय बरो टायमूय मेळ्ळो तेका आनी बरो उलयलो नंबर 3 विजय ना विजय हांव वयर घेतलो बरें नंबर 3 कोण नंबर 3 कार्लोस घेवपाक जाता बरें नंबर 3 इज कार्लोस और नंबर 2 विजयाक जर वयर घेतलो नंबर 2 ऑपोजिशनांतल्यान तितली म्हाका भाशणां तशी हे लागना सो विजय नंबर 2 नंबर 1 गव्हर्मेंटाचो रिप्लाय सारपा जाता जाल्यार बरे तरेन रिप्लाय दिलो तो सीएमान दिलो सीएम नंबर 1 विजय नंबर 2 जे पद्धतीन कार्लोस नंबर 3 ओके पांढरण हसतात कर तू तयारी तू काय विचारतलो जॉयल सो टॉप 3 म्हादय स्पीचीस हू इज ऑन नंबर 3 एंड व्हाय सी टू स्टार्ट विथ विश्वजिताची पहिली स्पीच जाली तेन्ना हांव सामकोच स्टंड जालो कित्याक म्हादयच्या इश्यूचेर तितलो फोकस पडनाशिल्लो पूण सीएमाची लिडरशिपाची एंडोर्सिंग सीएम्स लिडरशीप एंड telling the people that how much he trusts the CM's leadership and how much he is supporting तेजी इतलो फोकस पडलो की म्हादयचो इश्यू मातसो सायडीन पडलो तेका लागून हांव मातशें चिंतून पडलो हे सो यू आर विश्वजीत ऑन नंबर 3 yes okay then that's very interesting okay for the surprise for the sheer surprise element of it okay
one speech which really impressed me was Dhaji Salkar's. You know, when he spoke very soon after Vishwajit. Yeah. And very, very emotive, very, very passionate kind of a appeal he made to the opposition. सगळे सोडून आता एक हेजेर येवया. पॉलिटिकूय तेतून भितर घातले तेणें, हेजेर काँग्रेसाक गुगली घातली आनी कितें घातलें. सो बिट्स दाखयली. But coming to the end, CM. So Daji on number 2. Would be number 2, and right on top would be CM, because जे प्रमाणे तेणें मातशें थोडें सांगलें CMचे, जे भाशेन तेणें एक्चुअली ऑपोजिशनाक सांगलें फॉरगेट एवरीथींग नाव हेजे फाटल्यान आमी आनी तें कांयच मादायचेर हें करचें न्हू, एक हेजेर येवया आनी सगळें हें करून अ व्हेरी व्हेरी इमोशनल स्पीच ही गेव. दॅट वॉज द आयसिंग ऑन द केक. That was the icing. So number 3 Vishwajit, number 2 Daji Salkar, number 1 CM. Very interesting. Pandrak, number 3, number 2, number 1 कित्या खातीर? नंबर 1 हांव ती नावेल्यान स्टार्ट कर. सस्पेन्स दवर नंबर 3 आसा न्ही जाल्यार ती दिव्या राणी. कित्याक सांगता तुका, आमी सगळे ए म्हणटाली आनी ती एकूच तिणें बी म्हटला. तिचे म्हणप फक्त आंदोलन कित्याक जाय, तो तिचो डायरेक्ट अटॅक आशिल्लो ह्या लोकांचे, जो ऑपोजिशनाचेर आनी जे आंदोलन करपाचें. आंदोलनाची गरज ना, तिका फूल कॉन्फिडन्स आहा आपल्या लिडरशिपीचेर. आनी आपूण आमदार म्हणटा ती 70ची, आपलो मिस्टर आहा तो आमदार वाळपयचो, आपूण पर्यायचे आमदार, आपलो सीएम आहा, आमचो PM आहा, तिका फूल कॉन्फिडन्स आपल्या गव्हर्मेंटाचेर. ती म्हणून ती एज्युकेशन करपाची गरजच ना. वेगळी भूमिका ताणें मांडली. नंबर 3 दिव्या राणे. नंबर 2 विजय. नंबर 2 विजय, कारण ताणें ते सिस्टमॅटीक हांकां चॅलेंज केली की आमी सगळे रिजायन करुया, तूं कर्नाटकान वच, इलेक्शनाक भाशण कर, आपूण येता. मे बी तेची गरज बीजेपीक नासतय बीन, पूण ताणें जे तरेन अडचणी हाडपाचो प्रयत्न केलो सीएमाक, ते सीएमान मागीर क्लियर दिला, आपलें भाशण केलां तें बरें आहा, पूण विजयन ते सिस्टमॅटीक मांडलें की नाजाल्यार आमी सगळे मॉरल ग्रावंडाचेर रिजायन करुया म्हणून. ते रिजायन करून काय फिटपाचो ना प्रश्न हे खबर आहा आमकां, पूण ताणें तांकां अडचणी हाडपाचो प्रयत्न केलो. आनी फर्स्ट जर कित्याक म्हणटलें हांव विरेश बोरकराक कित्याक पळयलो म्हणटा, कारण तो एकमेव मनीस आहा जो कितें तरी उलोवपाक गेलो आनी मागीर ताका भायर काडलो. कित्याक भायर काडलो तुमी ताका? तुमी भितर पोयम्स म्हटले म्हाका भितर, तुमी कविता वाचले म्हाका भितर, आनी तुमी तो भुरगो उलोवपाक गेलो तेच्या खातीर तुमी ताजो मायकूय बंद केलो. मायक बंद केलो इतले मेरेन पुरो आशिल्लें, ताका भायर काडपाची गरज नाशिल्ली, पूण ताका भायर काडलो. इन्सिडेंट सो हांव जें म्हणटा तो जो इन्सिडंट आसा न्हू म्हादयचे डिबेटीचेर, जो मनीस PMाक लेटर बरयला म्हणटा, जो आणखी सांगता पळय तेजें एज्युटेशन करता, ताकाच भायर काडला. सो म्हणून हांव ताका पयलो नंबर. यू आर पुटिंग विरेश बोरकर ऑन नंबर 1. इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. येस, क्विकली टाइम सोंपता. इतलें सांगपा, तो इन्सिडंट आमी विटनेस केला, आमी पळयला थंय. विरेशान तेजे मुद्दे बरे आसतले, तेंचे रेझोल्युशना पार्टीचे PMाचे लेटर आसले तेजे कडेन, तेकाच वाचपाचें आसलें. म्हणजे एक मातसो एक तो पॉयंट हें जालो, स्पार्क जालो की तेणी आमी कोर्टान मॅटर आसतना आमी हांगा कितें डिस्कशन करता, तेजेर जो रुलिंगांतल्यान आवाज जालो तितूंतल्यान ते परत आनी कंट्रोलान येवना. आमी पयला सीएम कंट्रोल करपाक सोदतालो की ताका भायर काडटा आसतना तो आसूं तेणी थांबोवपाचो प्रयत्न केला. दोनदा सीएम उठला ताका भायर घातलेलो नाका आसलो, 40 ताका भितर जाय. खबर आशिल्लें की दुसरेच पांडुरंग तेगे नंबर 1 स्पीच म्हणटलो आनी ते गोंयभर हायलायट जातले. डेफिनेटली गोंयभर हायलायट जातली. तेणी जेन्ना खरें स्पीच स्टार्ट केली, खरें PMाचे लेटर, PMाक धाडलें लेटर वाचपाक स्टार्ट केलें, तेन्ना ताका चान्स दिलोच ना. म्हणजे ते फ्लोनूच गेले ते. Absolutely. One thing that the speech without being delivered became a highlight yesterday was Viresh Borkar. It's very, very interesting, irrespective of the reason. Irrespective of the reason. So that's a very, very interesting pick. Very interesting pick. Before we conclude, could you just tell the audience which are your pick? I was hoping that I could just say, I was really hoping that I could just say that we are out of time, but you caught me. So, number 3, I would stick to very interestingly on that surprise element of Vishwajit. Okay, that's I. Number 2, I would stick with Vijay because very impressive, and I like that point. की कर्नाटकाक वचून भाशण कर कॅम्पेनिंगाक आनी कर्नाटका वचून सांग आमी म्हादय दिवची ना. So that was a very good googly. That was a very nice political googly to put somebody could corner a leader. And finally, I think number 1 is Chief Minister. So simply because he behaved like a leader of the house and not like a MLA or a minister or a chief minister of a political party. I think that was the thing, that tone was quite satisfying. You reassure the general public as leader of the house and not just as a leader of a political party. I think that some blockbuster delivery of Vijay, what
tops is that calmness of the leader of the house. I think that would be my pick. Very interesting. So लोकांक आता तुम्ही चूज करात. आम्ही 4 जणांनी आमचे पिक्स दवरल्यात ऑफ दिस व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड क्रुशियल डिबेट ऑन मादे जे असेंब्ली भितर जाले. वेळ सारको सोंपला आनी म्हजो समिंग अप करपाक म्हाका जॉयलान वेळ दवरना कारण जॉयलान म्हाका सांगलें की मुगेली 3 गजाल सांग म्हणून इतल्या खातीर हांव थांबता. लौकीक, पांडुरंग, जॉयल, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.